हरमलात उदका खातीर जनतेचे हाल जातात। ह्या प्रश्नाक लागून आमदार दयानंद सोपटेन चांदेल उदका प्रकल्पाची भेट घेतली आनी ह्यान फुडें जनतेक उदका खातीर सतोवचे न्हय म्हूण अधिकाऱ्याक शिटकावणी दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 2 इंचाच्या हेतून पायपलायनीन 2 टँक हे कशेच भरूंक शकना हरमलचे, कारण आमी घरानच लायतात। म्हाका दिसता 2 इंचाचे आनी 2000चे टँक भरतात। दुसरी गोष्ट तुमचे जेईक विचारले जाल्यार ते म्हणटा हांगासून इनफ उदीक आमकां येना, हांव डिस्ट्रिब्युशन कशें करूं। तुमचो स्टाफ जो आसा तो म्हाका दिसता कितलेशेच वर्सां थंयसर लोकल जो आहा कितलेशेच वर्सां थंय आहा, तेंचे कॉम्बिनेशन सारकें जायना। आमकां हांव सरपंच हरमलचो, म्हाकाच खबर ना कितल्यांक उदीक सोडटात ते। तांकां विचारलें जाल्यार एक सांगता 5 सोडटा, एक म्हणटा 6 सोडटा, एक दीस सोडून उदीक सोडटात म्हाका दिसता ते, पूण ते बी भरोसा आधी दिला 15 वर्सां आधी तीच कॅपॅसिटी अजून चालू, तीच परिस्थिती आहे, तीच परिस्थिती आहे। जर आमचे आम्ही टुरिझमाक म्हाका एक सांग, आम्ही टुरिझमाक येदी व्हडली टुरिझम आमी करता धंदो, तो उदीक नासता करतले तुझे पैसे घेताय न्हू तूं, काय फ्री दिताय आमकां उदीक। जे आज पर्यंत कितें करता पळय ते करूं नाका, इन टायम प्रॉब्लम सॉल्व कर। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम जस्ट आमचे ऑफिसर बारला पळय तांकां सांग, पण फक्त बोटां दाखोवं नाका। आनी तरी तेंके जर आयकनात, तूं सांगलेलें आयकनात, म्हाका दिसना ते आयकचे ना अशें, कारण ते ज्या पद्दतीन आतां तेंच्यांनी हाका म्हणजे बऱ्यापैकी सजेशन तुका दिली, इन्स्ट्रक्शन दिली, नक्कीच तांकांय तेंची जबाबदारी खबर आहा आनी करतले। पण एकच मागता, एप्रील आनी मे म्हयनो, एप्रील आनी मे म्हयन्यान खंयच्याच पंचायतीचे वार्ड मेंबरांसून म्हाका फोन येवंक जायना की बाबा आपल्या वार्डान काल नसली पण आज येयले, कालय ना आनी आजय ना, गेले 4 दीस उदक ना, आयकून घेवचो ना। सेकंड थींग तुका सांगता, पेडणे तालुका 1 कदाचित वेगवेगळे मतदारसंघ, पेडणे आनी मांद्रे, पेडण्याचो आमदार मंत्री आसा, मांद्र्याचो आमदार आसा, पूण लोक मंत्र्याचे तेच असतात आनी आमदाराचे तेच असतात। पूण तुका सांगता हांव, वॉर्निंगय दिता की म्हाका हाचे फुडें इनजस्टीस जर तूं केले, तो प्रयत्न केलो आनी म्हाका कळ्ळो, हांव कसो दोगी रावचो ना, म्हाका मागीर कोण लागना, तूं तर नाच ना। पूण ताचे खातीर तुजी जबाबदारी कितें आसा पळय ती इन टायम तूं कर।